स्पीकर सर, हो इश्यू जो काढला हो महत्वाचो आणि खूप जाण ड्रायव्हराचे वतीन उलयल्या. हांव आतां एक पेरंटाचे वतीन उलयता. पेरंट जेन्ना आपले भुरगें ते ड्रायव्हराच्या हातान दिता आनी तो बसीन व्हरता तेन्ना यू ट्रस्ट युअर चायल्ड सेफ्टी विथ द ड्रायव्हर. स्पीकर सर, तांकां एक म्हणल्यार स्टुडंट सेफ्टीचो इश्यू आहा ड्रायव्हराचेर. ताका स्टुडंटाचो बिहेवियरूय मॅनेज करचो पडटा. तिसरो म्हणल्यार ताका नॅव्हिगेशनल चॅलेंज आहा. स्किल्ड जॉब तो ड्रायव्हर म्हणटा अनस्किल्ड जॉब न्ही, पिवनाचो जॉब न्ही तो. इट इज ही हॅज टू लर्न टू ड्रायव्ह. ताजे फुडें म्हणल्यार ताका सकाळीं फुडें येवन लेट आफ्टरनून आवर्स मेरेन काम करचें पडटा. म्हाका एक समजना स्पीकर सर की 10 म्हयन्याची सॅलरी वर्साक आसा 12 म्हयने, हें कितें चल्लां? वी आर इन द 21st सेंचुरी. 12 म्हयने काम करता, 12 म्हयने ताका सॅलरी दिवंकूच जाय. दॅट इज रायट. स्पीकर सर म्हणजे सोपूंक ना. एक मिनिट. मागीर ताका रेग्युलेशन्सान सगळे कॉम्प्लायन्स करचे पडटा. फूल रेग्युलेशन, गाडी सारकी आहा कितें आहा. तातूंत एक इश्यू आहा स्पीकर सर. 7 वर्सां पयलीं एक जेन्ना बालरथ स्कीम आयली तेन्ना कितें आशिल्लें? मुख्यमंत्री म्हजे आयक काब्राल. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यांनी आयकुचें. बालरथ जेन्ना स्कीम आयली तेन्ना इश्यू कितें आशिल्लो की 7 वर्सांनी बसी रिप्लेस जातल्यो. 7 वर्सां जावन आनी 5 वर्सां गेली. स्पीकर सर, बसींकूय कला अकादमी जावपाक रावले आमी. कित्याक भुरग्यांचो लायफ आहा तातूंत. हो शहाजान मॉडल तसो तुमी वापरूं नाकात. दीस इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ पीपल. शहाजान म्हणटा आतां आयकुचें पडटलें तुमकां, कित्याक हांवें नांव काडूंक नासलें तें तुमचे ट्रेजरी बँचींतल्यान नांव आयिल्लें. स्पीकर सर, इमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस म्हूण आहा, फिजिकल स्ट्रेन आहा, सगळें म्हणल्यार कितें ताका सपोर्ट ना ड्रायव्हराक. सांगा तुम्ही की कितें म्हाका कशें आहा, म्हजो डिमांड आसा की बालरथ स्कीम जी आहा ती तुमी रिवायव करा परती होल्ली. की त्यो बसी पयलीं सारक्यो आसपाय, त्यो बसी कितें जाल्या? बसीची अवस्था पळया तुमी. सगळे लोक एज्युकेशनान इन्वॉल्ड आहा. इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रायव्हर अँड ऑल्सो अबाउट द ड्रायव्हर. द ड्रायव्हर शूड बी स्ट्रेस फ्री. ड्रायव्हर जर स्ट्रेस घेवन गेलो आनी भुरग्यांक घेवन घाली धरून फोंडान खंय जाल्यार जालें. मागीर दुसरी जाली कला अकादमी. मागीर रिपोर्ट दिता म्हणटले तुमी ना IIT कडेन मागता, बसी कितें जाल्यो आनी कितें जालें. तसलीं कारणां नाका. स्पेसिफीक आन्सर दिवचे स्पीकर सर. स्पीकर सर, बालरथ ही स्कीम 19/2000 हांव एकच सजेशन करता की कंडक्टराक ते 6,000 म्हणटा पळय न्ही, ते सामकी कितें जालो तो एक मनीस न्ही तो 6,000 तो दीस भर तो हें करूंक शकना. त्यामुळे हाजेर त्या दोन्ही गजाली विचार करचो मातसो. एक्ट सरकारच वायलेट करूंक शकना. सरकाराचे मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे खंयच्याच मनशाक 6,000 पगार दिवंक मेळना. सो सरकार बिकम्स वायलेशन ऑफ इट्स ओन एक्ट. अशें जावंक जायना. इट विल बी द रॉंग ट्रेंड. हांव एकच स्पीकर सर, जर म्हजे कडेन हांव आसा न्ही, म्हाका ते 5,000 दिवपा पडटा म्हणून जे आसा न्ही, हांव कंडक्टरसून घेवना स्कुलान. स्पीकर सर, बालरथ ही स्कीम 19/2/2003 ह्या दिसांनी जो पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स काडलो. ताज्या पयलीं ती फक्त ट्रायबल भुरग्यांक म्हणून स्कीम लॉन्च केल्ली सुरवातीक, आनी तेन्ना फक्त सोशल वेलफेअरांतल्यान बसीस दिल्ल्यो. ताज्या उपरांत मागीर बालरथ स्कीम काडली आनी सोशल वेलफेअरांतल्यानूच तांकां बसीस दिल्यो. बट ताज्या उपरांत स्पीकर सर, ह्यो बसीस सगळ्या स्कुलांची रिक्वायरमेंट. बट फक्त ड्रॉबॅक म्हणजे तेजो सायड इफेक्ट कितें जालो तोय सांगता स्पीकर सर हांव. बालरथ ही स्कीम 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचीच भुरगीं हाडपाची. आपले इश्कॉल आनी तेज्या भोवती 3 किलोमिटर. आनी स्पीकर सर, ह्या भुरग्यांक फक्त 5th to 10th ह्याच स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाची. बट स्पीकर सर, आयज जर तुमी पळयशात गव्हर्मेंटाची शाळा आनी इश्कॉलां जी बंद जाली ती बालरथा खातीरच म्हणपाक जाता. कारण बालरथ जेन्नाच्यान येयली तेन्ना त्यो बालरथी 15 किलोमिटर चलपाक लागले आनी त्यो बालरथी शाळेच्या भुरग्यांकूय हाडपाक लागल्यो. त्या खुबश्यो म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो शाळा ज्यो बंद जाल्यो त्यो तेका लागून जाल्यो. हे एक भितरलें कारण आसा. कारण आमी बरेचशे फावटी कारण आपल्या स्कुलांत चड भुरगीं येवपाक जाय म्हणून 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर थोड्या जाणांनी तर MP लॅडा कडल्यानूय बस घेतल्यो, त्योय चलोवपाक लागले. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे घेतात आनी ते पयशे काय अकाउंटाचेर खंयसरूच दाखयनात. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां 100% ग्रँट इन एड घेतात, ऍडमिशनाक पयशे घेतात. आमचे कडेन कंप्लेनूय येयल्या.
थोडे पीटीएक म्हणून पयशे घेतात. हांवें कित्याक सांगलें कारण आमी ग्रँट इन एड स्कुलां ह्या बसीच्या बालरथ स्किमीचेर उलयता आनी 100% ग्रँट इन एड ही बस चलोवपाकूय बी गव्हर्मेंट दिता. म्हाजें म्हणणें बालरथाचो ड्रायव्हर आनी बालरथाचो क्लिनर अटेंडंट आहा तेका कमीत कमी पयशे मेळपाक जाय आसले म्हणूनच तर आमी नवीन सर्क्युलर जो काडला पयलेच फावटी त्याच्या खातीर सेपरेटली पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट आसलेलो सर्क्युलर काडला स्पीकर सर आनी त्या सर्क्युलराच्या अनुसार उदर जे हांवें सांगलां की कंपल्सरी तांकां अकाउंट ओपन करपाक जाय, तांच्या अकाउंटाचेर पेमेंट दिवपाक जाय आनी दुसरी गजाल तांचो इन्शुरन्स करपाक जाय, बसीचो इन्शुरन्स करपाक जाय. आमी डिझलाक जे पयशे दिता स्पीकर सर 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साक डिझल चलपाक खूब जाले. तितूरूच तांकां मेंटेनन्साक जे 50,000 दिता तेच्यानी रेग्युलर मेंटेनन्स करपाक जाय स्पीकर सर. नो डावट बस दिल्यार खूब वर्सां जाली आनी कितें पण तेंची जबाबदारी आहा, तेंच्यांनी थोडे कॉन्ट्रिब्यूट करचे, तेंच्यांनी नवीन बसीस घेवच्यो. सरकार एक योजना काडटा कारण सरकाराची सगळी इश्कॉलां बंद तेका लागून पडला स्पीकर सर. पण नो डावट हांव तितूर वचना आतां. म्हजे हिसपान आसा न्ही आज काणकोण सांगे किंवा 70 पर्यंत आसा न्ही प्राथमीक शाळांचो विशय ना हो बंद पडल्यो प्राथमीक शाळा. स्पीकर सर ज्यो स्कुलाची प्रायमरी शाळा पळय न्हू तेंकाय बी ह्योच बालरथ चलयतात. जाय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय केला. तुमचे कडेन थोडोसो वेगळो आसतलो. थोड्यो बालरथी ह्या प्रायमरीच्या भुरग्यांक हाडूकूच वापरता म्हणून हांव म्हणटा 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सानूच जर चलयल्ले जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. म्हणून आत्ता जो प्रॉब्लेम आसा हो फक्त ड्रायव्हर आनी क्लिनर आसा. बाकीच्या बालरथाच्या स्किमीचेर नो डावट सेफ्टी आय एम कन्सर्न, भुरग्यांची सेफ्टी महत्वाची आसा म्हणून तर आमी भितरलो 50,000 आमी हे फावटी तांकां ग्रांट डिस्ट्रिब्यूट करून दिल्या. बसीचो इन्शुरन्स मेंटेनन्सा खातीर 50,000 तेंच्यांनी क्लियर कट मोडचे, ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करचो. ड्रायव्हराक आमी 10,000 वयल्यान 12,000 व्हेल्ले, ताका आमी 5,000 वयल्यान 6,000 व्हेल्ले. बट कन्सिडरींग ऑल हांव परत एकदां सांगता सगळ्यांचे उलोवप सगळे तांच्या विशयी सहानुभूती आहा, म्हाकाय सहानुभूती आसा. हांवें म्हज्या डायरेक्टराक ऑलरेडी धाडला. 50-60 जाण ड्रायव्हर्स आनी तेंचे युनियन लिडर्स हे आसा तांचे कडेन हांवें उलोवपाक लायला. आमी तांकां एक्चुअली सांगलेलें की ऑक्टोबरान आमी सर्क्युलर रिवायज करता. बट तुमी सांगले तुमी उलयल्या ते सगळे कन्सिडर करून फाल्यां हांवें युनियन लिडराक आपयला. तेंच्यांतले चार जाणांकूय आपयल्या. बरोबर बसून पयलीं तेंचे वेजीसाचोच विचार करता, वेजीस तेंच्यो रिवायज करता, तांचे सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस रिवायज करता. कितल्यो त्यो आत्तां हांव सांगना बट तांच्या बरोबर बसून सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस दिता. सो दॅट म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेन्शन विड्रॉ करचें. Not it. Whether you or transport department should do it. एक इश्यू आहा सरकारान एक मिनिमम वेजीस एक्टाचेर नोटिफिकेशन काढला. 806 रुपया स्किल्ड लेबराक मिनिमम दिवपाक जाय. स्पीकर सर ड्रायव्हर हो स्किल्ड लेबर काय न्ही. स्पीकर सर आमी फूल टायम दे आर आतां हांव फक्त मागीर डिटेलान मागीर हांव म्हणटलें म्हाका तेंची सहानुभूती आसा स्पीकर सर. दे आर नॉट अ फूल टायम एम्प्लॉई ऑफ आवर. आमी आमच्या एडेड स्कुलाक ग्रँट दिताले पयलीं तितूंतल्यान तांकां पेमेंट करताले. बट पयलेच फावटी आमी कंडिशन घातली दे आर नॉट अ फूल टायम. गव्हर्मेंटांनी अशे पार्ट टायम वर्कर खूब पयलीं घेतलेले पार्ट टायम वर्कर आतां तरी बंद केल्या. फूल टायम स्किल्ड लेबराक गव्हर्मेंटाच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे 806 रुपया इंटू 22 दीस 17,732 रुपया जाता. ते दिवूंकूच जाय तुवें एज पर लॉ. कार्लोस आल्वारेज शुड टेल दिस. इट इज लीगल बाइंडिंग ऑर नॉट. इट इज अ एक्ट. युअर ओन नोटिफिकेशन सेज दॅट. स्पीकर सर हितूर 2 गजाली. दे आर नॉट अ फूल टायम वर्कर ऑफ गव्हर्मेंट. दुसरी गजाल परत डेली वेजीस प्रमाणे दिवपाक गेले जाल्यार ताका 2 टायम ज्यो वेकेशन आसता दिवाळी वेकेशन आनी मे म्हयन्याची वेकेशन परत आमकां 10 म्हयन्याचेर येतले. म्हणून आमी कन्सिडर करता 12 म्हयन्याचो विशय. हांवें परत सांगता तुवें ते 10 म्हयन्याचे आनी 806 रुपयान केले जाल्यार चड जाता. 17,000 रुपया म्हयन्याक जाता. 2 म्हयन्याचो परत पेमेंट गणित हे गणित कॅनॉट बी घुसपावन कशें हांव गणित तूच दिवं नाका दिवाळेक दिवं नाका पूण 806 रुपयान दीस दी. स्पीकर सर हांगा दिवं नाका बट त्यांच्या युनियन लिडरा कडेन उलयता. अरे दे वॉन्ट इन्क्रीज स्पीकर सर हांव परत एक सांगता गव्हर्मेंटात अशे 10,000 लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा. आमकां सगळो विचार करचो पडटा स्पीकर सर. एक गजाल तो मागीर उलय मरे. आमकां अजूनय 18 दीस असेंब्ली आसा जे काय फाल्यां तेचे युनियन लिडर येता तेच्या कडेन उलयता आनी विशय रिजॉल्व करता म्हटलं हांवें. स्पीकर सर एक बारीक खंयचो इव्हेंट बी आहा पळय तो एक इव्हेंट कॅन्सल करा जाता तांचे पयशे पडतात. तुम्ही इव्हेंटाक कितले कोटी म्हणटा आमी ते व्हडले. स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर.